म्हणजे वासुदेवाचो प्रश्न आशिल्लो की समजा अशें जेन्ना एक्सिडेंट जाता आनी दांत पडटा तेन्ना हाव टू कॅरी दीस किंवा डॉक्टर कडेन कशा पद्दतीन पावप सो दॅट दे कॅन बी रिप्लेस इन द नॅचरल फॉर्मॅट. हो म्हाजोच पेशंट म्हाज्याच कडेन आयल्लो 4 दिसां पयलीं. अच्छा. ताचो चलो रातचो पडलेलो 7:30-8 सुमार फोन करून आयलो हो पेशंट आयलो चेड्याक घेवन आयलो क्लिनिक्सान चेरार बस म्हटलें दुसऱ्या चेरार हांव काम करतालो पळयलें जाल्यार हेच्या तोंडान कांयच ना दांतूच ना. आनी म्हटलें दांत खंय दांत ना मोलो पडले खंय पडले घेवन यो म्हटलें. म्हणजे आतां उद्दिश्ट कितें आहा तर दांत आसा ते पडलेले उडोवं नाका. ह्याच्या तर्फे म्हाका लोकांक सांगपाचें कितें आसा तर आतां हीच केस आहा तेजे दांत मागीर तो दांत घेवन आयलो एका आयदनान घातले हाडले ते आमी मागीर सगळें क्लीन करून सगळें कितें बसोवन तें स्प्लिंटींग केलें सगळें कितें आनी म्हाज्या हिसपान तो 100% सगळें यशस्वी रिती तें घट जातलें सगळें कितें सारकें जातलें. आतां हितून म्हाका लोकांक सांगपाचें कितें आसा जेन्ना कोणूय एक्सिडेंट जावं कितें जावं पडलो पॅनिकी जावपाचें कांयच ना. दांत आसा तशें ओरिजिनल दांत इमिडिएटली करूं येता आनी जायते भाशेन दांत ओरिजिनला पेक्षा बरे दांत करूं येता सद्याच्या हितून आनी आसा ते दांत ते बसूं येता. पूण पयलीं म्हणजे कितें आतां दांत पडलो एक पडो 4 पडो किंवा 8 सकयले वयले पडो अशे केसीस खूब आमचे कडेन येता. आमचे डेंटिस्ट गोंयान आहा ते सगळे वेल ट्रेन्ड इक्विप्ड आसा. कितें करताले तुमी पयलीं म्हणजे कितें करूंक जाय दांत जशे पडले पयलीं ते खंय आहा ते सोदून काडा पेशंटाक पळया कितें लागलां खंय जाल्यार पयलीं जर कांय ना बाकीचे इंजुरीज जर मायनर आसा इमिडिएटली ते दांत घेवन डेंटिस्टा कडेन या. ते खंयचे घाणीन पडल्या जाल्यार ताका नॉर्मल उदकान वॉश करा कांयच वापरूं नाका डिटर्जंट बिटर्जंट बेस्ट प्लेन उदकान वॉश करपाचें प्लेन उदकान. एक तर तो एक पडला आनी कितें पेशंट जर जिबे पोना घालूं येता आपल्याच थुकेन जाल्यार बेस्ट जातलें. दुसरो तेजो कोण रिलेटीव आहा तो तोंडान घालूं शकता तो घालूं ना म्हणून जाल्यार चलता. पूण सलायवा इज द बेस्ट मिडिया. सलायवान जर तो घालूं शकना कोणाक सगळ्यांक वीट येता जाल्यार एक तर तें थंड उदकान घालपाचें नाल्यार दुदान घालूं येता आनी डेंटिस्टा कडेन जाता तितक्या बेगीन वचा. हे दांत आसा तशे बसून दिवं येता ताका चड 15 मिनटां लागना. अच्छा ओके. म्हणजे अतिशय मधुर गोष्ट सांगला म्हणजे मातसो इंटरप्ट करता की तुम्ही सांगले की एक मिडियम म्हणजे तो पयलीं दांत मेळ्ळो काय पयलीं धुवपाचो क्लीन करपाचो म्हणजे फक्त रनिंग उदकान फक्त उदक तेजेर वॉश वता बरोबर ते आनी चळू बिळू नाका. आणि दुसरें म्हणजे जर शक्य आसा जाल्यार आपल्याच तोंडान दवरूं येता किंवा म्हणजे लाळ इज अ गुड मिडियम लाळेन दवरूं येता किंवा ना जाल्यार उदकान किंवा दुधान घालून आयदनान घालून डॉक्टरा कडेन व्हरपाचो जाता तितक्या बेगीन. कित्याक एकदां त्यो सेल्स सुकोन डेड जाल्यो की मागीर तेजें रिजनरेशन जावप कठीण आसता. सो जाता तितके बेगीन जर तो डॉक्टरा कडेन घेवन गेलो जाल्यार 100% तो दांत आसा तो तुमकां घालून दिवं शकता. आतां ह्या केसीन सुद्दां आमी केल्ले. आतां ह्या दांता भितून कितें आसता जे आमी इमिडिएटली बसयल्ले आहा स्प्लिंट केले की ताका एक म्हयनोभर केअर घेवची पडटा. म्हणजे एक म्हयनोभर परत सायकल चलोवंक जायना किंवा खेळोंक जायना तो दांत परत आपटूंक दिवंक जायना. दुसरें म्हणजे कितें आसा आतां हे दांत एकदां आपटलेले आसता डेड जावं शकता नॉन वायटल काळशे जावं शकता पूण ताका रूट कॅनल ट्रिटमेंट करूं येता आनी ताका कलर बिलर करून विनियर्स जाय तो कलर करून ओरिजिनल दांत आसा तशें करूं येता. हे सामकी बारीक बारीक प्रोसिजर्स हे 15-20 मिनटाची प्रोसिजर आसता फटाफट करूं येता. आतां मेन म्हणजे एकूच डिसएडवांटेज आसता जे हे एक्सिडेंट जाल्ले दांत आसता बसयल्ले आसता हे एकदां हाडाक घट जातात. हाडाक घट जाल्या कारणान कितें आसता जेन्ना ब्रेसीस बी बसयता तितून जर घट जालो जाल्यार ब्रेसिसाच्या मुवमेंटाक मातशें डिफिकल्टी येता. कित्याक ब्रेसीस जाता तेन्ना दांत जेन्ना हय दांत आसता ते हाडाक घट आसता थ्रू फायबर्स आनी ताका लागून दांतांचे डेफिनेट मुवमेंट जाता. ते मुवमेंट मातशें रिस्ट्रिक्शन येवं शकता पूण सगळ्याच हितून जाता अशें ना. मातशें डॉक्टर ह्या प्रश्नात तुम्ही बरीच योग्य अशी माहिती दिली आणि लोक जे आसा आमकां हांकां बरीच माहिती मेळटली कारण बेसिकली होच आमचो एक मोटो आसता की प्रुडंट मिडियाचे हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीच्या माध्यमांतल्यान फक्त लोकां कडेन संवाद न्ही तर तांकां नवीन गिन्यान मेळचें नवीन नॉलेज म्हणजे जे तुमची टॅक्नॉलॉजी आसा ताचो तांकां फायदो जावचो आनी ताची एक वळख जावची. मातशें डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 दोतोर गुड इवनिंग. व्हेरी गुड इवनिंग. हॅलो दोतोर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग विचारात. हांव नवनाथ परस्कर उलयतां कृष्टी कॉलेजान. नवनाथ बाब प्रश्न विचारात. हॅलो हय विचारात प्रश्न विचारात आमकां आयकूं येता. कॅनल म्हणजे कितें डॉक्टर आनी तेजो फायदो. हॅलो हय आयकूं येता कळ्ळें केल्या उपरांत तेजेर लायफ कितली आनी त्रास बी जायत काय. बरें आसा म्हणजे हांचो प्रश्न आसा की रूट कॅनल म्हणजे कितें. एक मिनिट आतां हो दांत पळयल्यार कळटलें तुमकां. हो दांत जर पळयलो जाल्यार
एका क्रॉस सेक्शन जर दांताचें केलें जाल्यार हितून कितें आसता पळयात. हो दांत जो आसा हेच्या हितून हें तांबडें दिसता तें मांस आसता. हें दांताचें मूळ जालें आनी हो दांताचो वयलो भाग जालो. आतां जेन्ना कितें जाता वयल्यान कीड लागूं सायलींतल्यान कीड लागूं ही कीड आसा ती ह्या मांसाक जर टच जाली जाल्यार पेशंटाक भयंकर दुखपाक स्टार्ट जाता. बरोबर. एकदां पेशंटाक पयलीं दुखनासतना डायरेक्ट इन्फेक्शन जावन सुजूय येवं शकता. बरोबर. हें मांस जितें असल्यार थंड गरम कितेंच घेवंक मेळचें ना. ताका लागलें जाल्यार भरपूर पेन येतलो आनी हें मांस कुसल्या उपरांत सूज येतली किंवा इन्फेक्शन जावन हय डेंटो एल्वेलर एब्सेसीस जावं शकता. दांत उचालतलो वयर चावंकूच मेळचें ना. आतां हे सगळे प्रोसिजरा भितून कितें करचें पडटा तर एक वयल्यान बुराक करून हें टोटल मुळांतल्यान मांस आहा तें सगळें काडून उडोवचें पडटा. हें मांस सगळें काडून उडोवन बायोमेकॅनिकल प्रिपरेशन करून हो दांत आसा तो बॅक्टेरिया फ्री करचो पडटा आनी पोंदचें इन्फेक्शन सगळें काडून उडयलें की हे रूट्स पॅक करचे पडटा. आतां एकदां हे जशें पॅक केलें की तें आयुश्यान परत केन्नाच दुखोवं शकना. जें दुखता तें रूट कॅनाल फेल जाल्लें आसता. म्हणजे तेतून कितें जाता एक तर हें फिलींग शॉर्ट आसतलें ना जाल्यार फिलींग चड सकयल आसतलें. पूण सारकें दांताच्या मुळा पर्यंत फिलींग केल्लें आसा आनी दांताच्या भितरलो जो इन्फेक्शन आहा तो सगळो जर भायर काडलेलें आसा. इफ टूथ इज मेड फ्री ऑफ बॅक्टेरियाज कॅनाल तेतून इन्फेक्शन परत जावपाची शक्यताच आसना. आतां दांताचें रूट कॅनाल केल्या उपरांत कितें जाता हो वयलो भाग आसा तो चडशे फावटी सॉफ्ट जाता वयलो भाग कित्याक ताका मदीं बुराक मारता आनी सायडीन आनीक कॅविटी जाल्ली आसता. कित्याक आमकां ह्या कॅनालान वचोंक स्ट्रेट वयचें पडटा म्हणून आमकां सेंटराक बुराक हो घेवचोच पडटा. आतां तें स्ट्रक्चर वीक आसता तें एकदां पयलीं सिल्वर वापरताले चांदी ती चांदीची चड वर्सां उरनासली. एक 5 वर्सां 7 वर्सांनी दांताचो पीस वताली. पूण तेन्ना कितें करताले दांताक कॅप घालूंक जाय म्हणटाले. म्हणजे ह्या दांताक जर वयल्यान जर प्रोटेक्शन दिलें जाल्यार वयलो भागूय चावपा खातीर जो आमी वापरता तो 100% परमनंटली उरूंक शकता. आतां फक्त कितें जाता चडशे लोक आमी प्रायवेट प्रॅक्टिसान पळयता लोक रूट कॅनाल करता फुडलें काम करीत ना. टेम्पररी फिलिंगाचेरूय असतात किंवा एक फिलिंग घालता कॅप घालूंक वचना कित्याक थोडे मातशे म्हारग आसतात कॅप घालपाचो रेट बी. पूण फुडल्या दांता भितून कॅप घाली नासतना डायरेक्ट फिलिंगाचेर आयुश्यभर दांत वापरूं येता जर रूट कॅनाल आहा तें वेवस्थीत जाल्लें आसा जाल्यार. तेतून फेल्युअर्स आहा जाल्यार ते 6 म्हयन्यांनी वर्सान 2 वर्सान दुखोवं शकता. कॅप घालप इज मस्ट. दाडांक इट इज मस्ट. आतां फुडले दांत आसा तेतून गरज नासता कित्याक तो स्ट्रक्चर पयलींच कमी आसता म्हणून फुडल्या दांता भितून विनियर्स म्हणजे वयलो थर आसा काळो दिसता जाल्यार काडून तेचेर आसा तसो लेयर मारून ओरिजिनल करूं येता. ताका डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या प्रश्न असो आसा केन्ना खाजूर किंवा खाजें बी जे खाल्ले गो तूं दांतान भरता आनी तें बरेंच सणसणटा थोडो टायम ते कित्या खातीर ते मातशें सांगता. खाजूर चिकचिकीत पदार्थ खाजें खाजूर बी खाल्ले गो दांतान भरले गो ते मातशें दुखता आनी सणसणी मारता ते कित्याक. पयलीं म्हणजे हांव सांगूंक सोदता की आमचे दांत जर बरे उरपा जाय जाल्यार आमकां आमचें जें डायट आहा तेचेर रिस्ट्रिक्शन हाडपाक जाय. रिस्ट्रिक्शन म्हणजे कितें करचें पडटा स्वीट्स आहात हे जाता तितके जेवणाच्या टायमार खावचे आनी स्वीट्सा भितून सुद्दां सिलेक्शन करचें. कशें सिलेक्शन जे स्वीट्स आहा पळय ते दांताक चिकटना. आतां एक गुलाब जामून घेतलो तो दांताचेर चिकटोन उरचो ना. पूण हें खाजें जावं आनी कितें चिकट आसता हें जें चिकटोन उरता असले पदार्थ शक्य तितके एवॉयड करपाचे किंवा ही स्वीट सुद्दां आसा ती जेवणाच्या टायमारूच खावप अदीक बरी आसता. दुसरी गोष्ट म्हणजे स्वीट्स आसलेली सॉफ्ट ड्रिंक्स आमी आमची सॉफ्ट ड्रिंक्स पिता चडशी सॉफ्ट ड्रिंक्सा भितून पळय फॉस्फरीक एसीड कार्बोक्सिलीक एसीड ही एसिड्सां आसता. ही सुद्दां कितें करता ही एसिडां दांताचेर कॉन्टॅक्टान जशी आयली की दांत आहा तो डिमिनरलायज करता म्हणजे दांताचो कॅल्शियम काडून उडयता. एक एसीड जशें आमी टायल्साचेर उडयलें मोसायक टायल्साचेर की धवो पडटा पळय सेम थिंग दांत आसा तेजो जो स्मूथ सरफेस आहा तो एसिडान पातळ जायत वता आनी दांताक सेन्सिटिविटी येता. आतां हेतून आमी कितें करूंक जाय स्वीट्स आहा तो बेजिकली एवॉयड केल्लोच बरो. आनी स्वीट्स जर घेतले स्वीट्स म्हणजे आमी नॉट स्वीट्स सॉफ्ट ड्रिंक्स स्वीट्स हांव भुरग्यांक घेवं नाका म्हणचो ना
इट इज ते तांचे वय वय तेंचे. पूण स्वीट्स घेतना नॉर्मली पेरंट्सांनी कितें करपाचें, जाता तितकी स्वीट्स आहा तितून सिलेक्शन करपाचें. जी स्टिकी पिकी आहा ती अवॉयड करपाची. म्हणजे लायक चॉकलेट्स फॉर हय चॉकलेट्स बी स्टिकी आहा ती, आनी ती खावंकूच जाय जाल्यार जेवणाच्या टायमार जेवणा उपरांत खावन ब्रशिंग करप अदीक योग्य जातलें. सो म्हाका 2 गोश्टी सांगपाच्यो आसल्यो, म्हणजे स्वीट्स जी खाता तेचेर सिलेक्शन ऑफ स्वीट्स आनी टायमींग ऑफ स्वीट्स, आनी दुसरें म्हणजे सॉफ्ट ड्रिंक्स आहा ती तर शक्य तितकी अवॉयडूच करपाची, कित्याक ते पातळूय करता आनी ती जिवाकूय पाड. बरोबर. म्हणजे कसं डॉक्टर एक अतिशय महत्वाचा आतां संदेश एकूच मिनीट, त्याचो प्रश्न आसलो ताका सणसणटा, ताका स्वीट्स आनी हे सणसणटा, डेफिनेटली ताका कितें आसतलें, दांताच्या भितून खंय तरी कॅविटीज आसतल्यो, आनी हे स्टिकी फूड जें आसा तें ग्रुव्जांनी भरोन उरता आनी ताका सेन्सिटिविटी दिवं शकता. करेक्ट. माझा डॉक्टर तुम्ही अतिशय महत्वाचा मेसेज संदेश आसा तो सांगला लोकांक की कसल्याच प्रकारची कोल्ड ड्रिंक्स किंवा जे सॉफ्ट ड्रिंक्स आमी म्हणटा जे आज मार्केटान अवेलेबल आसता ते चडान चड जे तुम्ही आसतात वापरतात ते दातांक खूप मारक आसता, हानिकारक आसता. तेन्ना जशें सांगलें डॉक्टरान की ती तुम्ही प्रिफरेबल वापरपूच ना, इज द वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ टेकिंग केअर ऑफ युअर टीथ. म्हणजे तुम्ही दातांची काळजी हो जर तुमचो विषय महत्वाचो आसा तेन्ना तुम्ही बेस्ट म्हणजे हे अवॉइडच करप किंवा टाळप. डॉक्टरांक एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या डॉक्टर हांव स्मिता पाटील उलयतां सांखळेसून. स्मिताबाई तुझ्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी कर. म्हाका कितें क्वेश्चन विचारपाचो आसलो. म्हाजो चलो आनी 10-15 दिसांनी 6 वर्साचो जातलो. व्हेरी गुड. हॅलो हय आयकता, बर्थडे घेता आमी. पूण तेचे दात म्हणजे अजून पडूंक ना आनी तेका येतानाय लेट आयिल्ले आनी आतां कितल्या वर्सां पर्यंत पडपाक शकता आनी दुसरे दात येवपाक शकता. ओके, प्रश्न बरो आहा तुजो. आतां नॉर्मली आमकां 2 दातांचे सेट्स आसता. जे प्रायमरी दांत आसता, दुधाचे दांत म्हणटा आमी, हे दांत आसा ते आमकां 6 म्हयन्या पासून 2.5 ते 3 वर्सां पर्यंत 20 दांत येता. आनी हे दांत आहा ते पडपाक कॉमेन्स जाता 6 ते 6.5 वर्सां उपरांत. आनी पयलीं पडटा ते सकयल 2 आनी थंय येता ते अरावंड 6.5 ते 7 वर्सांचेर. पूण हे येवच्या पयलीं दाडो येता आमकां 6 वर्सांचेर. ओके, म्हणून तिचो चलो आहा तो 6 वर्साचो आहा. सो म्हाज्या हिसपान आनी 1 वर्स 1.5 वर्सान सगळें कितें नॉर्मल चल्लां तें म्हाज्या हिसपान भिवपाची कांय गरज ना तशी. आनी कितें आसलें ना ताणें विचारलें की ते दुसरे दांत केन्ना येतले काय म्हणून. हय, नॉर्मली एज कितें आसता, दुधाचे दांत आहा ते 3 वर्सां पर्यंत येवं शकता सगळे दांत. आनी नवीन दांत आसा ते 7 वर्साचेर 6.5 ते 7 वर्साचेर येवपाक कॉमेन्स जाता. आनी चडशे दांत आहा ते 13 वर्सां पर्यंत येता. फक्त अक्कल दांत म्हणटात आमी जे लास्ट दांत दॅट एज इज एज इट टू 19 ते 21 वर्सां पर्यंत त्यो येता. अच्छा, बरें सर. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या गुड इव्हनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इव्हनिंग. सर डॉक्टर paste and brush we are using. So any kind of brush or paste depend on the. कळलं. म्हणजे मला तुमचा प्रश्न कळला. म्हणजे तुम्ही विचारू शकता की दाताचो आणि ब्रश जो तुम्ही वापरता किंवा जी तुम्ही टूथपेस्ट वापरता ताचो दातांचे काळजीन संबंध असा जाल्यार खंयच्या प्रकारची टूथपेस्ट वापरलेले बरी, म्हणजे खंयचे कंपोजिशन आसलेले बरे, आणि दुसरं म्हणजे खंयच्या प्रकारचो ब्रश वापरलेलो बरो. करेक्ट. ओके सर. सगळ्यान पयलीं हेचेर हांव एक सांगूंक सोदता. बरो प्रश्न आहा तो. कित्याक आमी आतां प्रायवेट प्रॅक्टिसान पळयता आनी खरेंच वायट दिसता. आवय बापूय भुरग्यांचेर इतले पयशे मोडटा फक्त भुरगीं ब्रश करिना म्हणून. बरोबर. बारीक पळयल्यार भुरगीं ब्रशूच करिना. आतां बारीक पयलीं म्हटल्यार कितें करूंक जाय, प्रत्येकान डेंटिस्टा कडेन जसो गेलो की तेच्या कडल्यान ब्रशींग टॅक्निकी शिकून घेवंक जाय. कित्याक बेश्टे खंयचे ब्रश घेवन दीसभर घासले म्हणून दांत कशेंच साफ जायना. नॉर्मल ब्रशींग टायम इज 3 मिनिट्स. पूण ते टॅक्निकली ब्रशींग करूंक जाय.